म्हजें नांव सिग्रीड जेन डिकुना, गांवान फोणेचे. तुमचे मुखार सादर कोत्ता कविता जी बरयल्या सेझर बाब डी मेलो हांणी. कवितेचें नांव फिफा विश्व कप. 2026 जुनाचे 11वेर फिफा विश्व कप गोंडगोणान सुरवात जाली. 2026 जुनाचे 11वेर फिफा विश्व कप गोंडगोणान सुरवात जाली. USA, मेक्सिको, कॅनडा येजमानपण जावन आपली भूमिका बरे भाशेन सांबाळली. एक म्हयनो वयर हो खेळ चल्लो आनी 104 गेमींनी खेळोन 19 जुलयाक सोंपली. एक म्हयनो वयर हो खेळ चल्लो आनी 104 गेमींनी खेळोन 19 जुलयाक सोंपली. शेवटाक स्पेनान अर्जेंटिनाक मारून आपूण संवसारान व्हड म्हूण दाखयली. 48 देशांनी ह्या विश्व कपान भाग घेतलो. 48 देशांनी ह्या विश्व कपान भाग घेतलो. तांतले 4 जाण फ्रांस, इंग्लंड, स्पेन आनी अर्जेंटिना सेमीफायनलान झुजान भितर सरलो. तिसरे जाग्यार इंग्लंडान फ्रांसाक मारून गोलाचो चमत्कार केलो. आखरेक स्पेन अर्जेंटिना मध्ये शेवटा खेळ जालो. विवा स्पेन म्हूण आख्ख्या संवसाराक आवाज सरलो. मेसीच्या अर्जेंटिनाक मारून दुसरे फावटी ही ट्रॉफी आपल्या सुवादीन केलो. रोद्रिगाक बरो खेळगडी म्हूण गोल्डन बॉल इनाम दिलो आनी मेसी आनी एम्बापे सिल्वर आनी ब्रॉन्झ बॉल फावो जालो. इतल्यान जावंक ना स्पेनाचो गोलकीपर उनाय सायमनाक बेस्ट ग्लव इनाम मेवलो. तोर्नो खेळगडी पाव कुबार्सी बऱ्यांतलो बरो खेळगडी उतरलो. मेसी, हालंड, जूड, डेम्बेले, कान्ये हांचो आवाज हाल्लो. पूण एम्बापेन 10 गोल मारून गोल्डन बूट तो श्रीप उबारलो. 48 देश समुद्रशी संस्कृताय आर पार काडून दाखोवंक आयलो आपलो खेळ. 48 देश समुद्रशी संस्कृताय आर पार काडून दाखोवंक आयलो आपलो खेळ. कित्याक फुटबॉल जावन आसा एकूच भाशा, उतरां नासलेलो मेळ. हे भाशेन आख्खो संवसार एक कोत्ता, भेदभाव पळयनासतना खेळटा हो खेळ. एकचारान जियोवपाक, बोळान खेळपाक शिकयता हो विश्व कपाचो वेळ. जावं ते देशाचे दुस्मान पूण आयज जातात ते इश्ट खेळटाना. एकामेकाक हात दिवन बरे आवंडेता. एकचार भेदभाव पळयनासतना. जावं परखो अनवळखी बायलो, विदेशी परदेशी खेळटा कसलीच आचार नासतना. ताची सगळ्यांची एकूच इत्सा आपल्या देशाक अभिमान हाडूंक ही तळसीप उबारताना. हो जावन आसा फुटबॉल, हो जावन आसा एकवट. हेंच जावन आसा व्हडपण जे आयज काल दिसना. देव बरें करूं.